फाटले 9 दीस देवाच्या उतराचेर आटापलोल्या आणि मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या विशयांचेर आमी खोलायेन नियाळ केले. मानेवंत आग्नेलाच्या स्वर्गवासी जाल्ल्या दिसा ह्या विशयाचेर नियाळ करता. आमकां बागेवंतपण जोडूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्याची यात्रा म्हणल्यार देवाच्या आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. आमचो भाव मानेवंत आग्नेल आमच्या भावार्थाची यात्रा करूंक सोबार तरेनी आमकां प्रेरणा दिता. मानेवंत आग्नेलाच्या ओप्रूप देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासताना आमी खेरीतपणी तो खरेंच स्वर्गीच्या राज्यांत भक्तांच्या एकतारांत आसा म्हूण पवित्र इगोर्स मातेन दोबाच्यान जाहीर परगटणी करूंक विनंती करता. आनी मानवंताच्या पावलांनी चलून आमी देवाचे राज बांदूंक पावूंक मागता. येयात आनी देवाची कृपा अनुभवात. मिसाची इतेसावा जल्मा दिसा आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता रुबन डायस पारोडा. दिनवासता आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता विल्फ्रेड आनी सेलिना रोड्रिगीस आनी फामील वास्को. जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता नेटली एंजेलिका मॉरिस कुंकोली. बरी भलायकी मागता एंथनी फेर्नांडीस माजोड्डा. आपल्या खासगी इतिसामा पासत मागता क्लिफर्ड आनी तेरेजिना फेर्नांडीस पेंजिम. दिनवासनेचे मीस पेटयता सेलिना नाझिरिया कारंजालेम. दिनवासनेचे मीस पेटयता मारिया लीला आनी क्लेरा नॉटोना पेंजिम. सगळीं आमी उबी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक मानेवंत आग्नेलाचे 90 आनी 6वी पुण्यतिथीच्या दिसाचे संभरमणेक माये मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी सांगातान
देवाच्या उतरांचेर नियाळ केला आनी मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताची देख आमच्या जिणेक लागू करूंक घेवंक प्रयत्न केला. आयचो विशय आमच्या भागिवंतपणाक पावूंक मानेवंत आग्नेलाच्या पावलांनी सांगातान चलुया. देवाच्या भुरग्यांची यात्रा म्हणल्यार आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या सांगाता आनी एकामेकाच्या सांगाता चलपाची यात्रा. ही यात्रा कशे परी चलूंक जाय हाचेर आमी नियाळ करीत आयलां. जेजू जो वाट सोत आनी जिवीत आमी स्वर्गीच्या राजाचे वाटेर चलतना आमचो सांगाती हें आयज आमी नियाळुया. मानिवंत आग्नेलाच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासतना तो चल्लोली स्वर्गीच्या राजाची वाट जेजूक आनी एकामेकाक भागा घेवंक आमी चलुया. दिनवासनेच्या मनान ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सभेन मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक खोतखोत्यान मागुया. आनी आमचे भाग्यवंतपणाक आपोवणे मनान धरून ह्या मिसांत फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चरण सांगता. मोनान चिंतून तोंडात चारून वायडा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासोत घेवन सुद्दां सकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वळ देवा लागीं विनंती करात म्हणून पातको. सर पदवीदार देव आमची कावतकोर आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Raja
Praर्थुया. मोगळ बापा कोश्टा वचून एक सापडलेल्या तुझ्या चाकराची मागणी तू सदांच काकलो ती आयकोताय. तुझ्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिताव आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां करपा दी म्हूण मागताव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोशे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात, म्हणटा तुमचो देव. जेरुसाल्याच्या काळजा कोडे उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली. एक ताळो आरोडटा, ओरोण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राज मारूग करून दवरात. सगली फालकी भरून येवन दी. दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडूं दी. सगली उंच खोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगळे लांब लांब दोंगराचे मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगोट जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. एक ताळो हुकूम दिता परगोट कर आनी हांवें परतिपाळ केलो. कितें परगोट करूं? आख्खें मनशाकूल म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या थाळ्यान बोब मार, भिरांती विणे बोर मार. जुदाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पोर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोळान सोगल्या आपल्या हातान करता. जोयताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जोयताची सगली चिनी ताच्या फुड्यांत वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता, तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरांक काडलोल्यांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखानात. शेकान शेक प्रित्युमी वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानांक गितां गायनां घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात थारोण ताचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात ताची कौतीक विस्मिता. परमेश्वर कितलो व्हड तो, मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दवरचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोळ दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार.
नितीची ताजी राजवट स्वर्ग सगलो आनंद बगू उल्हासू आख्खो संवसार खूब बोरला दर्या सागोर आयकूं दी ताचो गुणगुण जबाब हो पळे तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटून आनंद बरीत रानांतली सगलीं झाडां मुरगोटूं खुशाल बरीत म्हणसुबी प्रितुमेची सगली न्हीद संवसाराची पडजांची कोरच्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता जबाब हो पळे तुमचो देव बोळ दाखोवन तो येता बागयोन पेद्रूचे पयले चिटी वेले वाचप देखून तुमची मनां सारकी मेकली करून आयती रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विस्वास ठेवात देवाची खालती पाळोवंक भुरगीं जायात आनी तुमी सोत वळखनासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या मोंडवण्या पोरमणे चलतल्यात तशें आतां करूं नाकात परतेंच सगळे तुमचे चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात अमको वो तुमको म्हूण पळयनासतना जण एकल्याच्या कन्या पोरमणे जण एकल्याची न्हीद करता ताका तुमी बापा म्हणून उलो मारतात देखून ह्या परदेसांत जियेतना ताची कोरी भोक्ती करून चलात तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पलक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतल्यान देवान तुमकां सोडयल्यात न्हय कसल्याच विनाशी वस्तू वरवीं न्हय म्हूण रुपया व भांगरा वरवीं पूण निश्कळूक आनी कोतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं हाचो उगडास धरात संवसार रोजच्या आदीं देवान क्रिस्ताक नेमून दवरलेलो पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताका परगट केला ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर बावार दवरला खरें म्हळ्यार देवान ताका मनांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमेक उबारलो देखून तुमी देवाचेर बावार्थ आनी बरवसो धरूंक पावल्यात देवाचे उतोरे देवाचे वळखार उद्गार Zoe sorbes porak, zoe zoe. Zoe sorbes porak, zoe zoe. Zoe sorbes porak, zoe sorbes porak. Zoe sorbes porak, zoe zoe. Jésus tuji bai, rostona, tuja babashi. Zoe sorbes porak, zoe zoe. Zoe sorbes porak, zoe zoe. Zoe sorbes porak, zoe sorbes porak. Zoe sorbes porak, zoe zoe. Sorbes por तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. शिसां भितरले दोग जाण जेरुजाल्यातावन सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलोल्या एमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद
लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले. क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगासर हांगा जात्रेकार गाय? ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणीं म्हणलें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवा आनी आख्खे परजे मुखार कोरण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार खिळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आयज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडाचे आदीं ताच्या फोंडासी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन तांणी तांकां खबर दिली. देखून आमचे बराबरचे कांय जाण फोंडासी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितलें म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांनी भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागतात तितल्याय शास्त्राचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण तांणी प्रार्थून म्हणलें, आमचेशीं राव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो. पूण तो तांच्या दोळ्यां मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपतालें न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकठवलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवन जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ व्हरतो होमान वाखाणी तुका क्रिस्ता.
प्रिच्या भाव भयणीनो, बागेंत जोआव बॉस्को हाणें तरणाट्यां मदें जायतो वावर केलो आनी तरणाट्यांक बागेवंत जावंक आपलो वावर करतालो तेन्ना तो म्हणटालो, आत्मविस्वास आनी मोग नासतना खरी शिकवण जावंक जायना. तुमकां मोग मेळपाक जाय जाल्यार तुमी स्वताचो मोग करचो पडटलो आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी तांचो मोग करतात अशें दिसूंक जाय. भाव भयणीनो, देव मनशाक बागेवंतपणाक आपयता आनी ह्या बागेवंतपणाक आपयतना देव बिरांत आदल्या करारान दाखयता जायत तरी पूण देव मनशाचो मोग करता हेंय बी आदल्या करारांत आमकां दिसता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान इस्रायल परजा बाबिलोनी निर्वाशी जावंक पावली तेन्ना ती सोंसता ते पळोवन तांकां बुजवण दिता, तांकां आपूण सोडचो ना, आपूण सांगात दितलो हें आस्वासन दिता, तांकां धीर दिता. बागेन पेद्रू दुसऱ्या वाचपान आपले पयले चिटींत परतून सगळ्यांक बागेवंतपणाक आपयल्यात आनीक हें बागेवंतपण ताणें कशें जिवचें रुदान करून आनीक बरें करून म्हणून आमकां उगडास करता. आनी ह्याच बागेवंतपणान शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक आपयता. ह्या शुभ वर्तमानान हे शीस दोगशीस जेरुजाल्यासान इमाउस म्हणटा थंय 11 किलोमीटर पयस गांवांत वेताले. कित्याक? ते निराशी जाल्ले आनी निराशी जावन ते आपल्या मदें चितेस दुखेस्त आसले. जेरुजाल्यातान पयस वचप हातूंत एक कुणा आसा. जुदेव लोक देवाक जेरुजाल्या बोजतालो. तो माज देवाचो अशें समजतालो आनी हे शीस जेरुजाल्याकतान पयस वेतात ताची खुणा आमच्यान म्हणूं येता. ते देवा सरशिल्ले पयस वेताले कित्याक तांची चिंतना पुराय जावंक ना, तांकां तें कितें मेळपाचें आसा तें मेळूंक ना. आनी असल्या वेळार जेजू तांकां सोडिना. परतत जाल्यार तो ते पळय वेतात, तांचे वाटेर चलता, तांकां सांगात दिता आनीक सांगात दितना तांचें दूख तो वळखता. ते चुकतात, ते निराशी जावन पयस वेतात पूण तांची चूक सगळ्यांच रोखडोच तो सांगना. पूण परतें तो कितें करता, तांचें आयकता कितें जालां आनीक ते जेरुजाल्यांत कितें जालां तें सांगचें सांगून तो सोडवण हाडटलो ही आशा तांकां आसली म्हणून तांचे मुखार घालता. आनी जेजू सगळें तांचें आयकल्या उपरांत तांकां ही चूक सांगता. कितले म्हूण गोवये आनी जड मनाचे तुमी, कित्याक तांचेर काळोख आयिल्लो. जेजू तांचें सांगता आसलो पूण ते म्हणटात तो मात दिश्टी पडलो ना. आनीक त्या उपरांत तांकां
ही ओळख दिता. प्रवाद्यान कितें शिकयल्लें तें तांकां तांचें मन उजवाडायता. आनी ह्या वेळार आस्ते आस्ते ताचो सांगात मेळून तांकां धीर मेळटा. निराशी जाल्ले ते आपल्या गांवांक पावले तरी पूण ते ताका म्हणटात आमची शी राव सोमया, कित्याक दीस दारीर पडला, वो काळोख जाला. आनी काळकी आमी जाणा काळोख म्हणल्यार केरीत भाशेन उजवाडना निरासपण. आनी ज्या वेळार तो उंडो मोडटा तेन्ना ते ताका वळखतात. ते वळखले उपरांत आपले कार्य कितें आपूण जेजूचे शीस हें जाणा जावन तेच रातीक परतूंक जेरुसलेमांत येतात. आपले आपोवणे वळखतात आनी तूंय जेजूक साक्षी दिता. आयज पाद आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसा आमकां बागेवंतपणाक आपयल्यांत आनी ताची देख घेवंक आमकां आपयल्यांत म्हूण आमी उगडास करता. आनीक पाद आग्नेल जरी ताका आल्ताराचो मान मेळोंक ना, तो बागेवंत जिवीत जियेलो म्हणून आमी मानता. आनी ताचें बागेवंत जिवीत रोमान पासून ओळखून घेतलां, पाप साहेबान ओळखून घेतलां आनी देखून ताका मानिवंत म्हणटा. ताच्या जिविताचेर इल्ली नदर मारुया. आपल्या जिवितान तो गरजेवंताक सांगात दितालो. शांत मनीस तो, खालतो मनीस. पूण जेन्ना तो प्रवचन करतालो लोकांच्या बागेवंतपणा खातीर तो देवाचें उतर परगटून सारकोच गरजतालो. आनी एका दिसा ताका एक मनीस म्हणटा, पात्यूव, जेन्ना तूं प्रवचन करताय, शर्माव करताय, तेन्ना तूं वाग जाता. पूण जेन्ना आमी कुमसाराक तुजेशी येता तेन्ना तूं शांत, मोवाळ मनीस, समजिकायेचो मनीस. आनी ताणें म्हणलें, आमी नुस्तें मारप्या भाशेन जेन्ना आमी नुस्तें धरूंक वेता, म्हणजे कोण पोयेंत बी नुस्तें धरूंक वेतात तीं जाणां आसतलीं, आमी उदकाचो खोदोड करता, उदक आलोयता. पूण उपरांत वेळ येता जेन्ना ओगेपणान नुस्तें एकठांय करपाचें. म्हणटच सेरबावान आमी खोदोळ करता, नुस्त्याक वयर हाडटा, आनीक कुमसारान आमी मनशांक धरता, मनशांक देवाशी हाडटा, नुस्तें एकठांयता. आनी आपल्या जिवितान भाव भयणीनो, पाद आग्नेल असोच बागेवंतपणी जियेलो, शांतपणी सांगात दितालो. सोंपलेलो फादर सेर्जिओ आपल्या पुस्तकांत बरयता जायत्यो वस्तू, आनी कांय वस्तू रायतूचे सिमनारीन घडल्यो त्योय ताच्या पुस्तकांत मेळटात. पाद आग्नेल एका दिसाक परिक्षा घेवंक बसलेलो. ताचे सांगाता आनीक दोग प्रोफेसर आसले, आनीक तेगा प्रोफेसरा मुखार हो सिमनारिस्ट सगळोच खाचाबूल जालो. प्रोफेसराचें काम प्रश्न विचारपाचे. पूण पाद आग्नेलान सवकास त्या सिमनारिस्टाक
फुडो केलो, ताचेर हात दवरलो आनी ताच्या हातान कितें तरी दिलें म्हणटात. दुसरे प्रोफेसर सांगतात की ताणें कोंत दिलें. तो ह्या सिमनारिस्ताक सांगात दिता. तशेंच कुमसाराच्या साक्रामेंताक वो जावं सावड्डे आसतना जावं शिरोडे आसतना लोकांक आपले गरजांक तो पावतालो. आपलें पळयनासलो, तांकां सांगात दितालो, तांच्यो गरजो वळखतालो. आनी जे भाशेन बागेंत जॉन बॉस्को म्हणटा ते ताणेंय बी केल्लें. पातक्यांक चुकलेल्यांक सांगात दिलो आनी सांगात दिवन तांचे भितर बागेंतपण आसा तें वाडयलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी निमणे वळींनी आमकां मेळटा की शिसांनी जेन्ना जेजून उडो मोडलो तेन्ना ताका वळखलो. तेच भाशेन पाद आग्नेल आपल्या जिवितान पवित्र संस्काराक मोठो मान दितालो, पयली सुवात दितालो. आनी सांगतात की जावं सावड्डेचे तशेंच शिरोडेचे तेन्नाचे साकिस्तांव सांगताले की जेन्ना ते सकाळीं येताले तेन्ना पाद आग्नेल सांतिस्मा मुखार दिमी घालून मेळटालो वो केन्नाय थंयच न्हिदलेलो मेळटालो. रायतूरचे सिमनारीन ताचो कूड ते कोपेलाच्या सामकारूच आज पासून ताचे कूड सांबाळून दवरले आमी. आनीक कोणूय थंय येता पळयतलो की कोपेला भायरूच ताची कूड. आनीक अशें म्हणटाले की सिमनारिस्ट की जरी तर तो कुडान ना जाल्यार तो कोपेलान मेळटालो. आपले बागेवंतपण वाडोवपाक आनीक बागेवंतपणी जिवंक दुसऱ्यांक बागेवंत दिवंक तो पवित्र साक्रामेंता उजीर वेळ सारून आपले बागेवंतपण वाडयतालो. आनी हें करून ताणें आपले मिसांव वळखिले. मिसांव घेवंक म्हणजे आव्हानाक फुडो करूंक तो तयार आसलो. आनीक ह्याच खातीर तो मिस्योनार जालो. वडिलांचे सांगणे आयकलें आनीक हे भाशेन आपली बागेवंतपण तो जियेलो. आयज भाव भयणीनो, होच पाद आग्नेल आमकां उलो मारता. आमी दुसऱ्याच्यो चुकी पळोवच्यो न्हय. आमी दुसऱ्याच्यो चुकीन तांकां सांगात दिवंक जाय. कोण चुकता ताका रोखडेंच बोटान दाखोवची न्हय, पूण तांकां बोड दिवया. आनी हे भाशेन आमचे बागेवंतपण जिवन दुसऱ्यांकूय बागेवंत जावंक आमी आदार दिवं येता. दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी पवित्र साक्रामेंताक आमचो वेळ दिवया. आमचे बागेवंतपण वाडयतले जाल्यार आमी मिसा बेटेंत वांटो घेवंक आनीक तशेंच सांतिस्मा मुखार वेळ सारूंक पवित्र साक्रामेंता मुखार वेळ सारूंक वावरुया. पाद आग्नेलान तशेंच केलें. सकाळीं मिसाक वयतालो, सांजे तो आपले पवित्र वर ओत्यावून सुबेज वरां सांतिस्मा मुखार सारतालो. आमकांय बागेवंत आपयल्यान भाव भयणीनो, आनीक देवान आमकां बागेवंत जावंक रोचल्यांक, कित्याक आमी देवाच्या रूपकारान रचल्यात. जाल्यार पाद आग्नेलाचो इदेक घेवन जेजूच्या पावलांनी चलून आमी बागेवंतपणी जिवया आनी त्याच बरोबर दुसऱ्यांकूय बागेवंत करुया.
देवाचो आदार वळखून ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमच्याच भाग्यवंतपणा खातीर आनी दुसऱ्यांच्याय भाग्यवंतपणा खातीर आमी मागुया. आमच्या पाप साहेबा, बिस्पा, याज्ञिका आनी सोर पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपले पोरचेक तांणी सोर्गींचें राज मेळून घेतली क्रिस्ती तत्वां शिकोवंक आनी भाग्यवंतपणाची वाट दवरूंक उत्तेजन दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणीक कारभार चलोवंक आनीक ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत पिडेक लागून वो कसलेय गरजेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया. तांच्या गरजे आकांताच्या वेळार देवाचो सांगात ती अनुभवून आपल्या कोश्टांक काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां देवाची कृपा आनी पेकोवणी मागुया. आमचे गोंयचे पवित्र सभेच्या भावार्थाचो आनी मागण्याचो फळ कसो मान्यवंत आग्नेलाक पवित्र सभेन बेगीनूच भाग्योंत म्हूण परगटूंक आमी मागतना ताची प्रेरणा घेवन आमची पवित्र सभा भाग्योंतपणान वाडूंक देवाचो आदार मागुया. मान्यवंत आग्नेलाची मोजत मागतल्या तांच्या भोगतांक तेच परी हो 10 दिसांचो समारंभ घडोवन हाडूंक बारी वावुरतल्या सगल्या व्हॉलंटियर्स, पुलीस आनीक हेर सरकारी ऑफिशल्स आनी तशेंच पिलार संस्थेचे बरे देखणारांक आनी तांच्या कुटुंबांक देवान उपोट बेसांवांनी भरूंक म्हूण आमी मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी आयकून घे. भाग्यवंतपणाक तूं आमकां आपयताय आनी जेजून वाट चल्ली ती पादाग्नेलान चलून आमकां देख दवरल्या तीच देख आमी घेवन ताका आल्ताराचो मान मागतना आमकांय भाग्यवंतपण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हजे भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवं.
बापा व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सोर विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिन वासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयताव आनी तें तूं कोणवाळेन मानून घे म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पवित्रान सासनाच्या देवा सोर काडे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावलोल्या आमच्या भाव भयणीचो सासनाक गाजता वाकाणणेचो ताळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सभेचो. आमी तुजी असक्त वाटसूर भुरगीं बावार्थाच्या उजवाडान चलून वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावंक शेकी फुडें सरताव धावी धावी आनी समेस्त तुज्या दुता भक्त सांगाती आतांच नांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव. बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाच्या बोगसण्या मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. तुझ्या कोर्सा आनी मोराची मोडपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सर्वोडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती पळय उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरबळेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावत केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वराक केप्री तुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कोर.
तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन थोर दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांत दी आमकां. सर्वेस्वरा सोर वायटांत दी आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत वस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणा राज क्रिस्त चेड्यांक आमोर वशोत रेखताव. तर आमकां आमच्या दारकातली 300 पातकातली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. जेजू क्रिस्ता तुमचे दोनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजभोग चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिरी संसाराची पाकातिली आमची देवाची शिरी संसाराची पाकातिली आमची देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती तिच्या भाग्योनपणाच्या उल्याक जाप दिवन आव्हानाक फुडो करून आपले मिसांव ओळखून घेतात आनी ताच्या जेवणांत वांटो घेतात ती सुभागी. तुमचे तरेचे म्हाका पावना तुजे तरेन म्हाका बरें करून. Amcha
सगळे आमी थोड्यो घडयो आमचे दोळे धांपून जेजूक आमी आर्गां दिवया दिन वाचुया ताज्या आसण्याचो थाव आमी घेवया. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रिच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन गोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बरवसो निरंतरी वाडय म्हण आमी मागता जे पुता जेजूचे नांवी. बसूया. प्रिच्या बाबिनानो, सगळ्यांक तुमकां एक आनंद भरीत खुशाल भरीत सांज मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीची आवड येता. त्याच मानेवंत आग्नेलान तुमचे घराबे सुखी दवरूं, तुमकां पिळे मेकळी दवरूं, सगळीं तुमची इंतेसावां देवाशी पावो म्हूण आमचे आवडे आनी मागणी. मानेवंत आग्नेलाच्या ह्या पुण्यतिथीच्या मिसांत वांटो घेतिल्ल्या आनी मुखेल यादनिकाक राशोल सिमिनारीचो प्रोफेसर पाद्री नेल्सन सिक्वेराक आमचे काळजांतावन दिनवास. मानेवंत आग्नेलान तुमच्या शिक्षणीक आनी गोवळीक वावराचेर सदांच सुफळे आनी पूर्णताय मागून धाडूंक आमी मागता. कांय कळोवण्यो मानेवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांक मागलेलो उपकार आनी देणी फाव जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन तुमी कळोवंक जाय. जायतीं सोयमावर्थी अजापां जातात. तांचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट. पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाले उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत तुमी येवचें. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमिनारिस्ताच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. मानेवंत आग्नेला उदेशी मेळ्ळलो एक उपकार हांव वाचता. डॉमनीक हो म्हाज्या वांगडा हांगासर आसा, तो होनावरचो. तो म्हणटा, ऑगस्टाच्या 21वेर हांव दोतोराक मेळूंक गेलो कित्याक म्हजे पांय आनी फाटीचो कोंडो म्हाका खूब दुखतालो. तो होनावरचो पूण गेलो मेंगलोर ह्या हॉस्पिटलान, फर्स्ट न्यूरो ब्रेन एंड स्पायन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. जेन्ना हांव दोतोराक मेवलो ताणें सांगलें MRI करची पडटली म्हूण. हांवें दोतोराच्या सांगण्या प्रमाणे ही MRI केल्या उपरांत गमून आयलें म्हज्या कोमराचे मुणे झोल्ल्यात म्हूण. आनी ह्या दोतोरांनी म्हाका असल्या परिस्थितीन सांगलें 10 लोकां मदें फकत 3 बरे जावची शक्यताय आसा म्हूण. दोतोरान सांगलें आतां बेगीन तुजें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण. हें आयकून हांव निराशी जालो कित्याक म्हाका ऑपरेशन करूंक नाका आसलें. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें मानेवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें म्हाका ऑपरेशन करिनासतना बरो कर म्हूण. डॉमनीक होनावरचो पूण आमच्या इगोर्जेन तो साकिस्तांव कसो वावुरला म्हणटकूच ताका मानेवंत आग्नेलाची म्हायती आसा. भक्ती ताणें पळयल्या आनी ह्याच भक्तीन तो ताणें मागलें मानेवंत आग्नेलाशी. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका आयज पूर्ण पेकोवणी मेळ्ळ्या. म्हज्यान चलूंक जाता, भोवंक जाता, काम करूंक जाता. हांवें हो उपकार परगट करतलो म्हूण सांगलेलें. त्याच बरोबर म्हाका होनावरसून काल गोंयांत येवन पिलार निमण्या 9व्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक आनी आयज ह्या मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाच्या समोरमणींत वांटो घेवंक मेवलो म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. मानेवंत आग्नेलाक हांव आर्गां दितां आनी सांताचो मान फाव करूं म्हूण मागतां. दोनूय देवाक आमी ताळयो मारुया ताका नॉर्मल केलो म्हूण. प्रिच्या भाव भयणांनो, आमी सगळीं आतां उबी रावन
उपकार मेळूंक मागणे हें म्हणुया. आमच्या सगळ्यांनी आमी हांगासर उपकार फावोर मागूंक आयल्या. घोडेक आमचे पिडेक लागून आर्थीक परिस्थितीक लागून घोडेक आमकां जिविताची सांगाती मेळना, घोडेक भुरगें ना, इतलीं वर्सां हे सगळे उपकार आमी देवाशी मानेवंत आग्नेलाच्या हातांतल्यान हे वेळार घालुया. दोनी वद्दान स्क्रिनीचेर हें मागणें तुमकां दिसतलें. तर व्हडल्या आवाजान खालच्या काळजाच्या खोलायत तावन हें मागणें देवाशी करात. व्हडल्या आवाजान सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओत्सऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीत चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार आतां तुमच्यो गोरजो मांडात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी सगळीं मान्यवंत आग्नेलाक बागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. परत एकदां व्हडल्या आवाजान सांगाता. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल विनंती कर आमचे पासून उडास करता. पिडेवंताचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. निमण्या मिसाक येवचे आसात तो लोक भायर आसात. आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टँड देर टील दीस पीपल मूव आउट ऑफ द शामियाना. तुमी भायर सरात पयलीं आनी ती मागीर भितर येतलीं. आतां आमी निमण्या आशिर्वादाक आमच्यो मानो तकल्यो बागावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारो आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी बरो. सोरोना तसलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करूं. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावूंक तुमकां फावो जावं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात. जेजूच्याच पावलांनी चलून बागीवंत कशी जिवंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा. भायर आसात तांचे लागीं मागता भितर येना जावंक. सगळ्यांक जागो मेळटलो. भायर आसात त्या लोकांशी मागता थंयसरूच रावात. उपकार मागता मांडावळ सांबाळात. सगळ्यांक जागो मेळटलो. भायर आसात तांचे लागीं मागता थोडो वेळ पासियन्स काडात. भितर आसात तांकां भायर सरून दी.